पोमुर्फाचो झरो वखदी म्हूण फामाद. वर्साचे 12 म्हयने झरो व्हांवता. कितलोसोच लोक दर्याचे खारे उदक न्हावन येतकीच झऱ्याचेर न्हातात. दर दिसा ह्या सुवातेर लोकांची गर्दी. जाणटे म्हणटा ह्या झरीचे उदक वखदी. दोळ्यांचे कसलेय दुयेंस आसल्यार ह्या झऱ्याच्या उदकान बरें जाता. ही झरीचे उदक इतलें बरें की आदले जाणटे पासून हांगासर कोण आसा ते खारें उदक न्हावन जाल्या उपरांत हांगासर परत न्हावपाक येता. कित्याक तांकां खबर आसा हें उदक कितलें वखदी पळय तें. हय चडशे दोळ्यांक बरें म्हणटाले. आमकां दोतोर बाबा आमचो आसलो दोळ्याचें एक धार घे म्हणटालो उदकाची नळाची बरें म्हणटाले ते वरसाची पाणी. आनी खूब जाण ते घेताले ते रावन मातशे धार घेताले बसताले परत हे करताले. ते भुरगे वॉटरफॉलान ह्या दिसांनी पियोन बीन वयता मस्तेपणां करता आनी मरता बीन ह्या दिसांनी. केसी बीन खूब जाता ह्या दिसांनी. तेका लागून भुरग्यांनी हांगा येवचें. अशें धाकटो वॉटरफॉल आसा पूण कितें मस्ती बीन केलें काय एक्सिडंट जावचें ना. हांगा येवन मातशें हांगा एन्जॉयमेंट करूंक मेळटा. ते वॉटरफॉलान इतलो पावसाच्या दिसांनी जर मोठो चड व्हांवता न्हू. लोकल हांगासले लोक आहा ते डेली येवन सकाळचे न्हातात सांजचे न्हातात. तशेंच भायले गांवां भायले जावं ट्युरिस्ट पासून येतात आनी हांगासर हे झरीचें उदक न्हातात आनी एन्जॉय करतात. दुसरे गेल्या म्हयन्यान ट्युरिजम मिनिस्टर हांगासर येयल्लो आनी रोहन खंवटे आनी कार्लूस आमदार हांगासर स्थानीक तो येयल्लो आनी हांगासर जे कितें फॅसिलिटी जाय तेचेर पळोवन हांगासर थोडे कितें रिपेर तशें केल्या. स्टुडंटा खातीर हांव शामसुंदर फडते पोंबूर